नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत सगळ्याक तुमकां येवकार. हांव सुशांत कुंकळकार. तुमचे मुखार ह्यो सगळ्यो खबरी करता. आनी सद्याक मडगांवां एक आतां खबर जी आमचे आदले होमगार्ड विमल शिरोडकार हाचें घर कोसळून एक नवी कॉन्ट्रोवर्सी जाता. ताका कॉन्ट्रोवर्सी म्हणपाचें काय राजकारण म्हणपाचें कांय कळना. आनी तातूंत भितर सद्याक मडगांवचे जे आमदार आसात दिगंबर बाब कामत तांकांय तातूंत भितर ओडिल्ले आसात. आनीक हो इश्यू आतां एसेंब्ली पर्यंत पावलो. आनीक ताका लागून हो खरो इश्यू कितें आनीक कितें हाजे फाटलें राजकारण हें जाणून घेवपा खातीर आज आमी मेळटात दिगंबर कामत हांकां. नमस्कार. तुमकां येवकार आमच्या हातूंत. दिगंबर बाबा, ह्या पयलीं म्हणटा दिसपा खातीर हो सादो एक इश्यू, पण येदो व्हडलो एसेंब्ली पावपा सारकें जालें कितें तातूंत भितर? पळय, हो इश्यू अशी मडगांवांत कितले कडेन घरां पडटा. आनी कितले कडेन आमी ती घरां पंचनामो करतात, तांकां पयशे घेवन दितात आनी जाता जाल्यार कोणा कडल्यानूय तांकां आमी हेल्पूय करतात. हातूंत नवें कांयच ना. पावसान जातकीर असली मातयेची घरां बिरां वण्टी बिण्टी खूब पडटात. आतां हागेलें घर पडलें म्हणून म्हाका सकाळ फुडें महेश आमोणकार थंय पावलो. ताणें म्हाका फोन केलो की विमलाचें घर पडलां, मातसो तूं यो पळोवया अशें म्हणून. आतां विमल शिरोडकार हाका हांव कितली गेल्ली 10 वर्सां वळखना. ताणें होमगार्ड म्हणून जें योगदान दिलां, खास करून माल्लीजाच्या त्या जंक्शनाचेर तें कोण विसरपाक शकना. सगळें वळखता. आनी ताणें मार्ग म्हणटा आमचो संस्था आशिल्ली गुरुनाथ बाब केळेकर, ताणें सुद्दां ताचो सत्कार केला. वेगळे वेगळे कडेन ताचे सत्कार केल्ले आसा. हांवें 3-4 खेपे ताचो सत्कार केला, म्हाका याद आसा. त्यामुळे विमल शिरोडकारान आमकां कोणाक नवें न्ही. जेन्ना घर पडलें म्हणून हांव गेलो तेन्ना म्हाका तें विमल मेळ्ळें. तें म्हणपालें, सर आपल्याक मातशें तुमी बांदून दियात, हेल्प करा बांदपाक. ना म्हणल्यार तूं कांयच भिनाका, कितें करपाचें तें फॉर्मेलिटी करून आमी तुका बांदून दिता. हांवें ताका क्लियर सांगलें. म्हजीच कॉन्स्टिट्युएन्सी, कावन्सिलर आमचो महेश आमोणकार आनी ते आमचे वोटरूय बी तशें. ते आनी ताचो भाव आसा. त्या प्रमाणे हांवें फोन करून डेप्युटी कलेक्टराक मामलेदाराक आपयलो. सकाळ फुडें दुसरे दिसा सकाळ फुडें म्युन्सिपाल्टीचे 15 लेबर घाले, वर्कर घाले. चीफ ऑफिसराक सांगलें ते घालून मातशें ती माती सगळी पडिल्ली, ती चिकट जाल्ली, ती माती सगळी घालून माती बिती सगळी काडली, लीप केलें. आनी त्या दिसा थंय मामलेदाराक गेलो, डेप्युटी कलेक्टर आसलो, तांकां दाखयलें, पंचनामो केलो, सगळें तें हें केलें. ताका कितें फॉर्म भरपाचें तें फॉर्मी भरून घेतलें. आनी दुसरे दिसा आमी त्याच दिसा सांजचो थंय खासदार आयलो. आतां हांव नकळो खासदार कित्याक कोणें हाडलो, खासदाराक कित्या खातीर हाडलो आनी म्हाकाय खबर ना. पूण खासदार थंय पावलो, बरी गजाल. खासदार असले बारीक बारीक घरां पडटा तर विजीट करपाक लागलो जाल्यार म्हज्या कोतान बरें एकदम. म्हणजे म्हज्या कोतान सगळे कडेन वचचें. मडगांवां खूब घरां पडल्यां पळय, प्रत्येक कडेन खासदारान वचून विजीट करची. मागीर हांव दुसरे दीस सकाळ फुडें आमी थंय गेले. काम सगळें तागे सगळें तें लीप केलें. आनी दुसरे दीस सकाळ फुडें आमकां हांवें सांगिल्लें तें काम बांदून दिता म्हणून. कोणा तरी एक म्हाका फिलॉन्थ्रोफिस्ट मेळ्ळो, जो म्हणपालो अरे बाबा आपूण सगळें करून दिता. आनी त्या प्रमाणे काम कॉमेस केलें. चिरे हाडले, सगळें हाडलें, काम कॉमेस केलें. थंय इतल्यान कोण तरी थंय पत्रे घेवन आयलो. दुसरे दिसा तेच कितें जालें काय म्हणून पत्रे घेवन आयलो आनी पत्र्यांनी बांदता म्हणपाक लागले. आतां भाटकार पयलीं वचून कशें आसता, असल्या हातूंनी नॉर्मली कशें आसता की भाटकाराक ह्यो पिड्यो गेल्ल्यो जाय आसता, कारण ताका बालोर जाता. आनी हे मोडून जर अळंग जर गेले, आतां काल मालबणाक एक वणत पडल्या, थंय तो भाटकार कुफजांव करता. पूण हांव थंय ओगी रावपाचो ना न्ही. आमी ओगी रावना. आमी कलेक्टरा मामलेदाराक व्हरून ऑर्डर काडून घेवपाक सांगल्या की बाबा तो इतले वर्सां थंय रावता, वणत रिपेर करपाक ताचो रायट आसा. तशीच वणत बांदपाची, मातये वाट्याची चिऱ्याची बांदपाची. आतां मातये बांदून कांय फायदो ना. तशें मातये वाट्याचें थंय आमी चिऱ्याचें बांदपाचें गेलें. पत्र्याचें बांदपाक पयलीं म्हणजे तांचो ते विमल तेंय म्हणटाले पत्रे बांदले फाल्यां भाटकार परतो पडटलो न्ही, कितें जालें आनी पडलें जाल्यार कोण गॅरंटी घेतलो. चिऱ्याचें बांदलें जाल्यार एटलीस्ट सेफ आसा न्ही ताका. थंय ते पत्र्याचें म्हणल्यार आमचें जें काम करताले आनी कावन्सिलरूय आशिल्लो थंय. ताणें सांगलें तांकां पत्रे नाका, पत्र्याचें बांदून आमकां दिवपाना, आमी चिऱ्याचें बांदता आनी चिऱ्याचें हाडून बांदकाम करून. अशें एक जालें की थंय वचून मामलेदारान तें जें काम करता तें थाराय मामलेदारान सांगलें चिऱ्याचें करपाचें, बंद करपाचो प्रश्न ना. काम एकदम मामलेदारा मुखार तांकां एश्युरन्स दिल्लें की आमी बांदून दिता म्हणून. सो काम बंद करपाचें प्रश्न ना. पूण त्या फोर्सान भाटकार जर कोणाक उमेदवार जावन पत्र्याचें बांदपाक लागलो ताचेर आमचो विरोध आशिल्लो. आनी तुमचो नगरसेवक म्हणटालो की थंय आनी एक दुसरी वणत ती उडयली, हे जर केलें जाल्यार ती पडपाक शकता. ती पडली मागीर उडयली. ती उडयली त्या शिवाय पर्याय नाशिल्लो न्ही. म्हणून ते मातशें रावले कित्याक ती वणत पडली आनी मागीर समज बांदता आसतना परत पडली जाल्यार परत प्रॉब्लेम न्ही. तिका क्रॅक गेल्लो सारको. सगळें आसा ते फोटो बिटो आसा. एक्चुअली कसलीच कॉन्ट्रोवर्सी ना आनी तांच्याय कांय नाशिल्लें. तांकां बांदून दिता म्हणून आमी सांगिल्लें त्या प्रमाणे बांदपाक कॉमेस केलें. आनी मागीर परत काल परतो
खासदार आनी एकदा येवन गेलो थंय दोन दुसरे खेपे पास म्हणून आमकां बरें दिसलें खासदार हो इश्यू एक ल्हानसो इश्यू असेंब्ली असेंब्लीक येवना तो तसो असेंब्लीक येवना असेंब्लीक विजय सरदेसायान प्रश्न काडिल्लो की गव्हर्मेंटाची अशी स्कीम आसा की PWD बांदून दिता एक कितें जालें कोण तरी थंय सांगपाक लागले कोण तरी PWD बांदता PWD बांदपाचो प्रश्न न्ही PWD कंपेन्सेशन दिता नॉर्मली अशें खंयचें घर पडलें जाल्यार PWD कंपेन्सेशन दिता असेसमेंट करून त्या कंपेन्सेशनांतल्यान ताणें तें बांदप रिपेर करप आतां आमची आतां विमलाची परिस्थिती हांव जाणां विमलान ताणें सर्विसी केल्ली आसा पण त्या विमलाक जालें ताका कोणी मातसो हेल्प करपाक मुखार येतालो कोणी एकलो फिलॉन्थ्रॉफीस्ट आयलो आनी ताणें सांगलें की बार कितें आसा तें आपूण दिता म्हणून त्या प्रमाणे कॉमेर्स केलें ताचे मदीं कोणे तरी हाजेर घालें की अकावंटाचो घालचो थंय कॉन्ट्रिब्यूट करपाचें अशें तें म्हणजे अशें कितें तें हें करपा सारकी परिस्थिती ना जेन्ना हांवें तें ऑलरेडी सांगलें की आमी करून दिता म्हणून आनी काम केलें बी चालू केलें न्ही तूं वचून पळय आतां चिऱ्याचें काम चालू आसा चिऱ्याचें बांदतलें सारकें म्हणजे प्रश्नच ना तशें कॉन्ट्रॅक्ट ताका तांय सॅटिस्फायड आहा एकंदर हो जर प्रकार पळय जाल्यार अशें दिसता की दिगंबर कामत म्हणटा मडगांवांत दुर्लक्ष चल्लां आरोप जाता म्हणटा दुर्लक्ष कांयच चलना म्हजें काम वेवस्थीत चल्लें आसा कोण तरी कोणाक धरून प्लांट करपाच्यो स्टोरी प्लांट करपाचो प्रयत्न करता ताका मडगांवकारांक सगळ्यांक खबर आहा आनी मडगांवकारी सामके पयर कोणे तरी मडगांव क्रम्बलिंग म्हणून एक व्हिडिओ घालो असले तरेच्यो बातम्याक मडगांवकार बळी पडना म्हाका 30 वर्सां जालीं मडगांवां इलेक्शन लडयता हांवें सगळें उदक पळयलां मडगांवचें आनी मांडवीचें उदक कितलेंशें व्हांवून गेलां ताका लागून असले हाका कोण मडगांवकारांक सगळें खरें कितें आनी दिगंबर कामत कितें हेंय खबर आहा सगळ्यांत पयलीं थंय आमचो कावन्सिलर पावलो आनी हांव पावलां आनी 5 कडेन घरां पडल्या तें जाल्यार सांग तुका हांवें 5 कडेन वण्टी पडल्या त्यो सगळ्यो वण्टी हांव प्रत्येक कोणाक हांव वचून इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां बांदून दिवपाचें अरेंजमेंट केलां तांकां कलेक्टरा फाटल्यान लागून पयशांचें दिवपाचें हें केलां ठरयलां मागीर तिका हांव वयर सुद्दां उलयलो कलेक्टरा कडेन ताका सांगलें तिका रिपेर करपाक सोड रिपेर आमी करून दिता बांदून आमी दिता पूण तिका कितें सामान हें तें घेवपाक फाल्यां पयशे कमी पडपाक पूण 2 लाखाचें ताणें ऑलरेडी ऑर्डर काडिल्ली आहा देखून तुमच्या ह्या स्वभावाक लागून अशें म्हणटात की तुमकां ते गरिबाक तें घर वता तुमी म्हणटात रस्तो कुशीन काडात घराच न्ही हाका लागून प्लॅनिंगाक त्रास जाता हांव म्हजें म्हणणें क्लियर आमी बेजिकली बारीक मनशाचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक जाय हांव जर मडगांव सर्वायव जाता रिहेबिलिटेशन करून जावं रिहेबिलिटेशन केलें आमी आतां पळय हांव तुका सादी गजाल सांगता हें नवो आख्यां पळय हें जालां ओवरब्रीज जाला आनी आख्या सायडीन रेल्वेचें प्लॅटफॉर्म आयलां ह्या सायडीन एंट्री जाता थंय पयलीं कितें आशिल्लो थंय 40 झोपड्यो आशिल्ल्यो याद आसलें पळय पयलीं ते रेल्वेची गेट आशिल्ली आनी थंय सगळे हे कॅथलीक लोकांचे पळय जे नावेलीचे हातूंत वताले सिमेट्रीक बॉडीज त्यो थंयच्यान व्हरताल्यो आनी ऑल्टरनेटीव येत नाशिल्ले न्ही आमी ते रेल्वे गेटी वयल्यान व्हरप गेट आशिल्ली थंय थंयच्यान नावेली चर्चां व्हरताले आमी ल्हानपणांत खेळपी थंय सगळे थंय 40 प्रभाकर नायकाचे घर थंय 40 घरां आशिल्लीं मुखार तेन्ना कितलीं वर्सां जाल्यां त्या सगळ्या लोकांक हांव ल्हान आसतना हांव ते खेळपाक वचपी आमचे ते प्रभाकर गजानन नायकाच्या सायडीक पळय जागो आसा थंय आमचे थोडे वाड्यावयले आख्याचे भुरगे कुस्ती खेळटाले ते पळोवपाक आमी वताले त्या सगळ्यांक हांव वळखतालो ते रावपी पूण जेन्ना हांव चीफ मिनिस्टर जालो आनी जेन्ना ती फायल म्हाका आयली की तांकां काडून उडोवया तांकां उडोवपाच्यान तो जागो रेल्वेक दिवपाचो तेन्ना हांवें थंय बरयलें क्लियरली की तांकां रिहेबिलिट करा हें येवपाकच जाय रेल्वेचें हें येवपाक जाय ताका हांव ओपोज ना पूण तुमी एडिशनल जागो घेया आनी तांकां रिहेबिलिट करा आनी जें हांवें कोमातूय सांगलें कोमात पळय जो रिंग रोड आयला थंय पळय ती घरां आशिल्लीं घरां काडल्या पळय घरां काडल्या एक गाडो आशिल्लो हांवें तांकांय तशें तांचे खातीर आमी एक्स्ट्रा जागो घेतलो मुखार आनी थंय तांकां रिहेबिलिट करपाचें तेंय आतां चालू केलां परतें चालू केलां तांकां रिहेबिलिट हांकां आमी 40 काय 50 किलोमिटर प्लॉट दिले तेन्ना आनी तांणी तीं घरां बांदलीं कितें आसा बारीक मनशाक मोडपाक बारीक मनशाक उडोवपाक बारीक मनशाक त्रास दिवपाक सामकें सोंपें न्ही पावरेचेर आशिल्लें हांव तें करना म्हाका संभावर जर कॉन्शियस म्हाका परमीट करना कितें आसा म्हजे अगेन्स्ट मातशें काम केलें म्हणून ताका काडलो आनी हांवें पेडणे मारलो हें म्हाका सामकें सोंपें करपाक कोण हाडपाक हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो म्हाका कोण हाडपाक येतालो सुशांत सांग म्हाका पूण तूं बारीक केन्नाय वासपूस काड हांवें असलें केन्ना केलें ना तूं म्हणटा पळय बारीक मनशाचो समज कितें घर वता ताका रिहेबिलिट म्हजें म्हणणें कितें रस्तो व्हरयात रस्तो व्हरपा खातीर प्रॉब्लेम ना ताका मातशें सायडीक खंय जाल्यार रिहेबिलिट करा अशें इतलें म्हजें म्हणणें आतां सुद्दां हांव पयर नितीन गडकऱ्या कडेन उलयलो आमी 2 प्रपोजल धाडले एक म्हणजे रिंग रोड थंय येवन बंद जाला खंय स्नेला म्हणजे फॉमेंतोचें ऑफीस बी आसा पळय थंय पर्यंत पावला थंयच्यान तो भायर येता मागीर दळव्याले ते हें बी आशिल्लें ते पयलीं थंय मागीर बंद जाला आनी मुखार ती आमचे म्युन्सिपालिटीचे वर्कर्स आसा गांधी मार्केटाचे ते हें आसा पूण हांव नितीन गडकऱ्याक रिक्वेस्ट केली मेळून की म्हाका म्हटल्यार 2 प्रोजेक्ट दी कॉन्स्टिट्युएन्सी
आनी नितीन गडकरी म्हाका पयलीं वचून वळखूंक येनी सामको पयलीं इंचार्ज आशिल्लो पळय तो केन्नाय सांगता 4च जाणांक आपूण पयलीं गोंयांत घालतना 4 जाण आपल्या बरोबर काम करताले म्हणून तांचें नांव सांगता तातूंत एक हांव देखीत ताणें म्हाका सांगलें आपले चीफ इंजिनियराक आपयलान सांगलें हमारा पुराना साथी है ताजे कितें काय पाहिजे ते त्याला करून द्या. 2 प्रपोजल आमी PWD कडल्यान आतांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलोवन एस्टिमेट केलो. एक एलिवेटेड रिंग रोड म्हणजे ती घरां उडोवप ना वयल्यान रिंग रोड काडप आनी दुसरो थंय ओवरब्रीज बांदप ती गेट बंद करतात ते ओवरब्रिजान. हे 2 प्रोजेक्ट आमचे ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्टा कडेन पावले. तातूंतलो एक प्रोजेक्ट कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलीं तांणी क्लियर केलो एलिवेटेड रिंग रोड. आतां ताचें सॉयल इन्व्हेस्टिगेशन बी चालू आसा. दुसरो प्रोजेक्ट पयर आयले तेन्ना ताणें चीफ इंजिनियराक म्हजे मुखार आपोवन हाडून सांगलें कामत जी का दुसरा बाकी है प्रोजेक्ट वो भी क्लियर करूं. बहुधा एक ह्या म्हयन्याक किंवा फुडल्या म्हयन्याक तोय प्रोजेक्ट क्लियर जाता. पण हाजेर एक विजयानूय हे केल्या की प्रायोरिटीज सारके ना. प्रायोरिटी ना ते प्रायोरिटी ताका फंड आसता. हो एलिवेटेड रिंग रोड पळय तो CRFांतल्यान आयला. CRF फंडाक लिमिटेशन आसा. ओके. आनी ROB पळय दॅट विल कम अंडर सेतू बंदर म्हणजे तांचे ती हेड वेगळो आसता. तशें कांय ना. ताज्या हातांत आयले जाल्यार तो दोनूय करता आशिल्लो. फंडींग पॅटर्न वेगळो आहा तांकां. ROBs कम अंडर डिफरंट कॅटेगरी. खूब राज्यांतल्यान वेगळे ROB येता न्ही तांकां मागीर प्रायोरिटी दिता. तातूंत ताणें हो म्हाका सांगलें ताणें हो आपूण तुजो क्लियर करून दिता म्हणून. एलिवेटेड रिंग रोड CRFाच्या अंडर आसा म्हणजे जे वेगळे फंड आसता थंय तांकां प्रॉब्लेम ना. तांणी रोखडो क्लियर केलो तो. देखून तुमचो राजकीय प्रवास हांवें तुमी नगरसेवक आसतना साकून पळयला. म्हणजे तेन्ना तुमी जेन्ना आसता तेन्ना हांव थंय बातमी करपाक म्युनिसिपालिटी घेतालो. आनीक दुसरें म्हणटा तुमी आशिल्ले की आमचे सगळे स्पोर्ट्स असोसिएशन आनीक तुमकां जुबाल दादा बक्षी पुरस्कार मेळिल्लो आसा. हांव म्हजो प्रश्न ताका न्ही म्हजो प्रश्न दुसरो. तुमचो चलो आतां हातूंत येता स्पोर्ट्साच्या हातूंत येता बरोबर. सो तुमकां कितें तुमी रिप्लेसमेंट म्हूण ताका मुखार कितें हें करता कारण तो म्युनिसिपल इलेक्शनूय लडोवपाचो ताका इच्छा आशिल्ली. नो तो म्हजे बरोबर म्हाका हेल्प करता. कितले वर्सां जाल्यार तो म्हाका इलेक्शनाक हेल्प करता बरोबर. हे गोवा स्विमींग असोसिएशन हांव जवळ जवळ 3-4 टर्म प्रेसिडेंट आशिल्लो. हांव फेडरेशनाचो 12 वर्सां प्रेसिडेंट आशिल्लो. ऑल इंडिया SFI स्विमींग फेडरेशन ऑफ इंडिया. परच्या इलेक्शनाक म्हाका कोड ऑफ कंडक्ट आसा तांचे स्पोर्ट्स कोडा प्रमाणे म्हाका 3 टर्म जातकीर प्रेसिडेंटीक रावपाक मेळना. एक म्हणटकीर पयर म्हजें इलेक्शन जालें एज द ब्युरो मेंबर ऑफ द एक्वेटिक्स वर्ल्ड एक्वेटिक्स म्हणजे जगाचे पळय जी बॉडी आहा वर्ल्ड एक्वेटिक्स तांचे एक प्रेसिडेंट आसता एक सेक्रेटरी जनरल आसता आनी 21 जाण ब्युरोचे मेंबर आसता म्हणजे एक्झिक्युटीव कमिटी आसा पळय ताका ते ब्युरो म्हणटा. त्या ब्युरोचेर आमी 4 जाण एशियांतल्यान निवडून इलेक्शन बँकॉक जालें. थंय म्हजें नांव स्विमींग फेडरेशनान म्हजें नांव घालें आनी हांव ते 4 भितर हांव एक आशिल्लो. आमी 4 जाण निवडून आयले वर्ल्ड एक्वेटिक्साचे. आनी इट्स ऑनर म्हणजे गोंयच्यान केन्नाच आज पर्यंत कोण फेडरेशनाचो चेअरमॅन प्रेसिडेंट म्हणटा पयलो हांवूच जाला कार्डांनी पळय रिकॉर्ड. म्हज्या फाटल्यान मागीर कोणी जाला आसत. आनी आतां वर्ल्ड एक्वेटीक बॉडीचेर पयले खेपे हांवूच गेलो ऑन ब्युरो मेंबर म्हणून. म्हाका 41 कंट्रींतली मिटींग आशिल्ली. 41 आमकां आमचे 4 जाणांक आमकां राविले पळय आमकां 38 मतां पडली आनी आमी निवडून आयले. आमी आतां मार्च म्हयन्याक फुडल्या वर्ल्ड चॅम्पियनशीप सिंगापुरात जावपाची आहा थंय आमी टेक ओवर करतले. आमचो टेन्युअर 29 पर्यंत आसा. 25 ते 29 4 वर्सांचो टेन्युअर. आतां आमच्या स्विमिंगाचे सगळ्यांचे म्हणणें कितें आशिल्लें की तूं समज जायना जाल्यार आमकां कोणी जाल्यार असो दी जो आमकां सगळ्या कडेन आमचो संबंद आसा आमकां घेवन वतलो. कित्याक थंय कितें असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट जालो म्हूण जायना. काम करपा तूं गरज पडले जाल्यार सगळे तरेची मदत करची पडटा. हांव म्हाका हाका बारीक बारीक खर्च आसता कितें आसता सगळ्याक पडटा न्ही तें अशें म्हणटा. अशी ती परिस्थिती आसा. पण ताका लागून ताका ताजे बद्दल सगळे जाण मेंबर म्हणटाले की ताका कर आमकां सगळ्यांक तो बरोबर घेवन वचपाक शकतलो ना जाल्यार मागीर तें कुफजांव जावपाक जायना. हांव 12 वर्सां हांव प्रेसिडेंट हांव सगळे आख्खे ऑल ओवर इंडिया सगळे जाण बरोबर घेवन हांव वतालो न्ही मुखार. तशें ताका तरी आसतना हें की योगीराजाक तुमी मडगांवचो आमदार तशें वजन पळय हें बेजिकली हांव एकलो ठरोवपाक शकना. पयली गजाल कोणीय जाण रावतलो इलेक्शनाक ताणें आपल्या कर्तव्याचेर वयर येवपाक जाय. ताजेर तो आपल्यालें काम करता म्हाका तो इलेक्शनाक हेल्पूय करता. आतां सुद्दां हांव खंय गेलो आसलें तो वचून कितें सांगलें जाल्यार तो पळयता तर म्हाका तितलो आदार जाता. सपोजींग मुखार कितें जातलें म्हूण हांव नकळो. आतां 27 इलेक्शन आहा अशें आनी ताजी इच्छा आसा काय कितें तेंय हांव नकळो कारण तो मातसो प्रोफेशनल.
तो म्हणजे हांव मुख्यमंत्री बी आसतना तो भायरच आशिल्लो न्ही, शिकपाक आशिल्लो, काम करतालो. म्हणजे ताजी कितें इच्छा आसा आनी ताका लोकांनी म्हणजे वर्कर्सांची तांची एक्सेप्टेबिलिटी आसपाक जाय अशें आतां. निमाणो प्रश्न 27 तुमी परत इलेक्शन लढयता. हांव 27 कशी परिस्थिती आसा त्या बेसाच्या लोकांचो आग्रह आसलो की रावूच म्हणून, जाल्यार मागीर हांव रावतलो अशें. कितें आसा आज पर्यंत हांव लोकांनी म्हाका एक मुखान सारकें तूं राव. याद आसतलें पळय बाय इलेक्शन जाल्लें तेन्ना सुद्दां लोकांक कितें सांगलें, तुमकां जर म्हजो डिसिजन रॉंग दिसता तुमी म्हाका घरा धाडा, हांव मान्य करता. पूण तुमकां जर दिसता की तूं काम करता, तूं आमकां काम करपा खातीर तूं जायच, तूं राव, आमी तुज्या फाटल्यान रावता, जाल्यार तूं म्हाका परतो निवडून दी. लोकांनी म्हाका परतो निवडून दिलो न्ही 2000. तूं जाणा कितले फायट जाल्ले, कितले व्हडले व्हडले लिडर आनी आमचे कडेन कोण ना. आमचे कडेन तेन्ना एकलो आशिल्लो म्हणटा विष्णू सुर्यावाग, तूं याद आसल्यार पळय, म्हणजे जो सगळ्याक भोंवतालो भाशणां करत अशें. आनी व्हडले व्हडले त्या वेळाचेर काळांत लिडर आयले, मोठे मोठे लिडर आयले. पूण तरी आसतना मडगांवकारांनी तेन्ना सांगलें की ना तूं आमकां जाय, तूं आमचें काम करता, तूं आमी खंयच्याय टायमार तुज्या दारांक आयला तुज्या दारां आमकां उगडाय. हो सारको स्ट्रॉंग पॉयंट म्हजो. म्हणजे अजुनूय तुमकां तसोच हें मेळटा? तसोच म्हाका मेळटा न्ही. तूं सकाळीं आयल्यार पळय मरे मागीर 7 दार उगडटा न्ही. पळय दार बंद ना, बेल मारची पडना, दार पुश कर आनी भितर यो. म्हणजे लोकांक कितें लोकांनी दिगंबर कामतीक आरतो पारतो टेस्ट करून पळयला. म्हणजे कोणी येवन म्हणटा न्ही एंटी इन्कमस, यार कितली 25 वर्सां जालीं मरे, तोच कित्याक तुमकां नवो. लोक कितें म्हणटा साद्दा जुगून आयले. आमी ताका 8वे खेपे आयला, आमी ताका आरतो पारतो पळयला. तो मंत्री जालो आमी ताका पळयला, मुख्यमंत्री जालो ताका पळयला, आमदारूय पळयला, कावन्सिलर म्हणून पळयला, पावर आसतनाय पळयला, पावर नासतनाय पळयला. ताची लायफस्टायल चेंज जावना. आमचें जें रिलेशन ताचे कडेन आयलें तो आमकां नांवान खंय मेळ्ळ्यार उलो मारता. म्हणजे हें एक पळय म्हणजे हें आसा स्पेशलिटी, ती लोकांनी सामकी लागींच्यान पळयलें न्ही. तांकां कांय फरक. हांव मुख्यमंत्री आसतना हांगा कोणाक मेळ्ळ्या शिवाय वचनाशिल्लो. तेन्ना सुद्दां तूं पळयलां हांव लोक आसताले गर्दी, हांव मेळटालो आनी वतालो सगळें. आमी रातच्या 12 बसून फोन केल्यार घेताले. तुका सगळें म्हजी सगळी हिस्ट्री तुका खबर आहा. सो हे आशिल्लें हिस्ट्री आनी केमिस्ट्री कामत मडगांवचे. ते म्हणटात तशें की हाजे पयलीं दिगंबर बाबाचेर टिका जाल्या ना अशी ना, पूण ते म्हणटात की आमच्या मडगांवकारांनी अजुनूय ते 8 खेपे जिखल्यात. हो एक विक्रम आसतलो गोंयांतलो. आनीक अजुनूय मडगांवकारांनी तांकां अंतर दिवंक ना हे ते म्हणटात. आनी तशें मडगांवकारूय म्हणटात. म्हणजे मडगांवकार एकाच जे बेजार आसून तांकां कितें म्हणत आसतलें, पूण निमाणे कडेन दिगंबर आमचो ही भावना मडगांवकारा कडेन मडगांवकारा मदीं आसा. आनी ते ताजेर कोण ताका ना म्हणपाक शकना. सो 27 फुडले निवडणुकीत दिगंबर बाब कामत म्हणटा तशें लोकांक जर जाय उबे रावतले म्हणटात. पूण एक हातूंतल्यान दिगंबर हो इंटरव्यू इतल्याच खातीर घेतिल्लो हांवें की लोकां मदीं जर कितेंय जर हें आसा कितें आमचें वचचें म्हण हांव गरज पडटा तेन्नाच तुका त्रास दिता. याद आहा? हय. दिगंबर तुमी क्रमलिंगाचो उल्लेख केला म्हण म्हणटा. क्रमलिंगाचा कित्याक जाता तुमचे आरोप हो? कारण हांव तुमकां एक सांग की हाजे पयलीं तुमी अशे राजकीय हातूंतल्यान गेल्यात, परत खूब दिगंबर कामत काँग्रेस लागून बीजेपी येतकीरच हे म्हाका मडगांवां आज पर्यंत देवाच्या दामबाबाच्या कृपेन आनी मडगांवकाराच्या आशिर्वादान हांव मडगांवां उबो आसा. खूब जाणांक एम्बिशनां आसता मडगांव रावपाचें. म्हाका कसलीच हरकत ना. हांव कोणाकय म्हणटा कोण रावपा जाय ताणें रावचें. अल्टिमेटली डिसिजन कोण घेतलो? डिसिजन हो मडगांवचो वोटर घेतलो किंवा मडगांवकार घेतले. मडगांवकार ठरयत तें म्हाकाय मान्य न्ही, सगळ्यांक मान्य आसा. ताजे खातीर कोणा हाका पेंट लाय ताका पेंट लाय हांव तसलें करपाक वचना. हांव केन्ना तूं केन्ना कोणाचेर पर्सनल स्टेटमेंट केलो काडलो म्हजेर 10 स्टेटमेंट काडटा, पूण हांव केन्ना आज पर्यंत कोणाचेरच केन्ना कसलो स्टेटमेंट काडूना. हांव म्हगेलें काम आनी हांव तातूंत आसता. सो म्हाका मडगांवकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा. अरे हाजे पयलीं अशें खूब जाण हो रावता तो रावता अशें आसतात न्ही ते प्रत्येक. हांव कोणा एम्बिशन तूं कोणाक हें करपाक शकता नाकारपाक शकता अशें कांय ना न्ही तें. आनी हांव पयलीं बीजेपीचोच आमदार न्हू. हांव इलेक्शनाक कितली बीजेपीचेर गेलें. हांव पयलो आमदार जालो तो बीजेपीचोच आमदार म्हणून जाला. लक्षांत दवर मडगांवां. दुसरे खेपे परतो आयला, तिसरे खेपे परतो आयला, मग बीजेपीचेरच आयला न्ही. तशें म्हाका कांय ना. लोक मडगांवकार म्हाका दिगंबर कामत म्हणूनय मत मारपी खूब जाण आसात देवादे. ना पूण दिगंबर ह्या आतां लोकसभा इलेक्शनाक तुमची जी म्हणजे स्पेशली मोतीदोंगर किंवा ते हातूंत तुमची ताजेर फाटल्यान कितें करतात की आतां दिगंबर जालो काबाल जालो लोकसभा तूं फाटले सगळे लोकसभेचे रिजल्ट काडांनी पळय. एका लोकसभेच्या इलेक्शनाक बीजेपीक हांव काँग्रेसीन आसतना बीजेपीक लीड मेळिल्ली मडगांव. तूं काड आनी स्टॅटिस्टिक्स पळय.
गेल्ले फातोड्या लीड मेळटा मडगांवाय लीड मेळ्ळी बीजेपी. आता पयर आमकां सार्जिनाक कितले मतांची लीड मेळ्ळ्या? 2000 मतांची लीड मेळ्ळ्या पार्लमेंटाक. म्हणजे हांव कित्या खातीर सांगता, पार्लमेंट इज टोटली वोटेड ऑन डिफरंट अकाउंट. बेसिकली दिल्लीचे पळयता, सगळें पळयता, तशें पळयता. मडगांवचें इलेक्शन जाता तेन्ना दिगंबर कामत आसता, हे लोकांक सगळ्यांक खबर आहा. आनी म्हणून म्हाका हांव पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाचेर हांव डिस्टर्ब जायना केन्नाच. पार्लमेंट इलेक्शन हांवें आतां कितलीं इलेक्शनां फेस केल्या. पार्लमेंटाक म्हाका लीड मेळटा तशी पार्लमेंटाक खंयचे इलेक्शनां मेळटा काड आनी पळय. मुद्दम पळय, तुका स्टॅटिस्टिक्स म्हजे कडेन स्टॅटिस्टिक्स आसा, तुका फाल्यां धाडून दिता हांव. स्टॅटिस्टिक्स पळयल्यार तुज्या लक्षांत येतलें की पार्लमेंटाक लोक वोट मारता आसतना वेगळे वेगळे पद्दतीन वोटींग मारतात सारकें, पूण एसेंब्ली वेळार वेगळे पद्दतीन मारतात. म्हाका म्हजे कडेन एका वेळार एसेंब्लीक कावन्सिला म्हजे कडेन 2 कावन्सिलर आशिल्ले मरे. तूं जाणा मरे तेन्ना, तूं खबर ना? एक नमिता आनी एक फिंताई, ही 2 जाणां कावन्सिलर आशिल्लीं. म्हाका म्हणटा दिगंबर कामत गेलो, 2 कावन्सिलर जागेले पळय. एसेंब्लीक म्हाका केन्नाच कोणें हें केलो ना, कावन्सिलर बी सोडून दी, पूण दिगंबर कामत म्हणून मडगांवांत उबो आसा म्हूण सांगलो तुका की मडगांवकाराच्या आशिर्वादाचेर आनी दामबाबाचें स्थळ हें. दामबाबाच्या स्थळांत तुगेली फटिंगपणां आनी फकाणां वताय म्हणना. दामबाबाचें स्थळ, हांव दामबाबाक मानपी, सो दामबाबाच्या स्थळाक फटिंगपणां करून कोण वयर सरपाक शकना, हें क्लियर आसा. दिगंबर, तुमी दामबाबाचो विशय काडला म्हणटा सद्याक तुमची म्हणजे तुमी देवा कडेन उलयतात, हें करतात, म्हणजे फकाणां करपाचें तें सोड. हांव ताजेर कांयच उलयता. कोणीय फकाणां मारली म्हजी, म्हाका आनंद आसा की ताका लागून तो देवाचें नांव घेता. ओके. आनी कांयच ना. दिगंबर, आनी एक आतां हें की सद्याक एक हें जाता की मडगांवचो जो विकास जावपाक जाय तो सारको जावंक ना. एक आतां सामकें ते बोट दाखयतात आमचे मडगांवचे नगरपालिके कडेन, जेका ती पळयल्यात ते म्हणटात की पळयल्यार ती बिल्डींग पळयल्यार रडू येता, अशें तेजें पेंट ना कांय ना. एक तेंपा वयलें भुशण मडगांवचें ही आयची परिस्थिती न्ही. पयलीं म्हणजे मडगांवची बिल्डींग ही मडगांव म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग. तांकां जर ती बांदतलो किंवा ती रिनोवेट करतलो ताका प्रोसेस आसा. पेंटींग करपा वाट्याचें आमी ते फूल फ्लॅज 7 कोटीचो कितें एस्टिमेट केला. तो एस्टिमेट फायनल स्टेजीचेर आसा. भोवता तो एक 15 दीस 20 दिसां भितर ताजें टेंडर जातलें. जशें पार्किंगाचें टेंडर जालें, पार्किंगाचें आतां कितलो तेंप जालो जायनाशिल्लें न्ही. हांव पर्सनली फाटल्यान लागून कित्याक गव्हर्मेंटाचें आसत PWDचें वेगळी परिस्थिती, ती फास्ट करपाक मेळटा कामां. म्युनिसिपालिटीचें परत तें DMAक वता, तांचो सिस्टम वेगळो आसता न्ही. मागीर तो एक्चुअली तुका याद आसा जाल्यार पळय पार्किंग प्लॅन तेन्ना बरें पयलीं तें फावंडेशन सुद्दां घाल्लें. तेन्ना म्युनिसिपालिटी म्हजे कडेन नाशिल्ली, आतां तरी म्युनिसिपालिटी आमचे बरोबर आसा. आनी आतां तें आमी सगळें प्रोसेस करून फूल फ्लॅज वास्को जशी टोटल नवे पद्दतीन बिल्डींग बांदल्या त्याच पद्दतीचो एस्टिमेट करून भोवता एक 15-20 दिसां भितर तेजें टेंडर येतलें. पार्किंगाचें ऑलरेडी टेंडर जालें, पार्किंग हाजें तेंय टेंडर जाल्लें आसा. त्या भायर आमी आतां म्युनिसिपालिटीचें गार्डन पळया, त्या गार्डनाक पूर्णपणे स्टिलाचें रेलिंग घालतात, तेंय टेंडर जालां. म्हणजे कितें जाता हॉट मिक्स करून रोगाचें लेवल मातशें वयर फुटपाथाक, सो दॅट कोणाक चलता ताका आनी फाल्यां गाडी बी वचून कांय लागना. आतां फुटपाथ सामको लेवल एक जाला पळय खूब कडेन. हांवें तांकां सांगलां की फुडले खेपे टेंडर काडटा आसतना स्क्रॅप करपाचें घाला म्हणून आयटम, म्हणजे ते पळय हॉट मिक्स आसता ते काडपाचो, म्हणजे लेवल वचपाक न्ही, नाल्यार दुकानां सकयल वतलीं आनी रोड वयर जातलो सगळे कडेन. आमी थराचेर थर घालत वता, ताजेर घालना. आतां तूं विकासाचें म्हणटा पळय, बेश्टेच तुका सांगता मडगांव हांव पयले खेपे आमदार जालो तेन्ना कितें आशिल्लें ह्या लोकांक हांव याद करता. तूं टॉपीक काड. मडगांव म्हाका खबर रस्तो बसून तुवें उतर घालून गाडयोन घेतल्या, गाडयांच्यो लायनी खंय पावतल्यो मेट्रोपोला कडेन. ओव्हरब्रीज याद आहा तुका? ROB फक्त प्रताप सिंग राणो आनी श्रीधरन ह्या 2 जाणां लागून तेन्ना तो ओव्हरब्रीज जालो रेल्वेचे प्रॉपर्टीन. हिंदुस्थानात पयलो रेल्वेचो ओव्हरब्रीज जो स्टेट जावना, आनी ते बी एकय घर म्हण नासतना, एकय घर म्हण नासतना यस शेप जालो पळय. तूं सगळें जाणा कारण तूं तेन्ना सुद्दां आसा. यस शेप केलो. श्रीधरन जालें 50% जर गव्हर्मेंट बेर करता आपूण आपली प्रॉपर्टी दिता कोंकण रेल्वेची, आनी कोंकण रेल्वेच्या प्रॉपर्टींतल्यान तो ब्रीज जालो. मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वायर सालावलेची पायपलायन फुट्टाली आनी आमकां 3-3, 4-4 दीस सुद्दां उदक नासतालें. याद आसा तुगेल्या त्या एरियेक फुट्टाली शिरवय, कोण म्हणटाले कोण फोडटा तांकां मागीर ते काम करपाक मेळटा टँकर. हांव स्वता 1 दीस काय 2 दीस हॉटेलांत वचून रावला, कारण म्हाका कितें जाता हांगा उदक म्हजी टांकी आसा वयर 3rd फ्लोराचेर, प्रेशरान उदक आयलें ना जाल्यार उदक आमकां सकयल येवपाक शकना. पूण तो प्रसंग हें करपा खातीर आमी 10,000 क्युबिक मिटराचो रिजर्वायर मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वायर घोगळां बांदून घेतलो. फर्स्ट रिजर्वायर मडगांव, फर्स्ट रिजर्वायर 10,000 क्युबिक मिटराचो. इतलो व्हडलो पयलीं गोंयांत खंयच नाशिल्लो. तो थंय म्हाका तेन्ना प्रताप सिंग राणान हेल्प केलो, एक्सेप्ट केलें म्हजें मागणें आनी तें करून घेतलें. मडगांव रवींद्र भवन जाय म्हणून डिमांड आयलो, आमी तेन्ना रवींद्र भवन करून घेतलें. तूं पळयलां पयलीं इफीचो
इनॉग्युरल फंक्शन जे केन्नाच कोणें चिंतून नाशिल्लें मडगांव जातलें म्हणून, कारण फक्त कला अकादमी अशें जालें पणजे ते आमी रवींद्र भवनाक करून घेतलें. तूं साक्षीदार आहा. मागीर ताज्या फाटल्यान आमी ते कलेक्टरेट बिल्डींग, हांव मुख्यमंत्री जातना म्हाका संदी मेळ्ळी ती कलेक्टरेट बिल्डींग, हॉस्पिटल बिल्डींग हे करून घेतलें न्ही. कोणा खातीर? दक्षिण गोंयच्या खातीर न्ही. कलेक्टरेट बिल्डींग दक्षिण गोंयच्या खातीर एक बरी अत्यंत बरी कलेक्ट, म्हणजे म्हाका गव्हर्नरान एक दीस म्हटलें की दीस एपियर्स टू बी विधान सौदा इन बेंगलोर. म्हणजे त्या स्टेटाचेर जागो भरपूर बसपाक लोकांक त्रास ना. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आज बऱ्यापैकी ताजो कितलो फायदो जाता. अशें मागीर हांवें रेल्वेचेर ट्रॅकाचेर 3 हे करून घेतले, स्कुटरींक वचपाक, रिक्षांक वचपाक ब्रिज केले पळय ल्हानशे, म्हणजे त्या सायडीच्या लोकांक हेवटेन येवपाक. ते युनिक ब्रिजीस, हे ब्रिज असले खंयच मेळना तुका. तूं बॉम्बे वच आनी वच, रेल्वे कशीच एलाव करना. म्हाका तो राजाराम म्हणून चेअरमॅन आशिल्लो, ताणें म्हज्या रिक्वेस्टीक लागून हे करून ते केले. आमी पयशे तांचे कडेन डिपॉझीट केले, पूण बांदले तांणी. मागीर तुका ते स्कुटर घेवन तूं वता पळय रेल्वे ओव्हर ब्रिजा कडेन असो चल्लो, डायरेक्ट तूं थंय पावलो. हांगा तशें पन्ने स्टेशना कडल्यान वयर गेलो म्हणजे लोकांक रावंड मारून येवपाक पडना. अशे खुबशे प्रोजेक्ट हांवें मडगांवांत चालू केले. आनाफोतीचें गार्डन कितें आशिल्लें आनाफोत तूं जाणा, म्हजे कडेन फोटो आहा. आनाफोत ओल्ड आनी आनाफोत वचपाक भिताले रातचे लोक. म्युनिसिपल ते म्युजिकल फावंटेन, वन ऑफ द बेस्ट म्युजिकल फावंटेन न्ही. सावंतवाडीचो आमदार तेन्ना येवन म्हजे कडल्यान डिटेल्स घेवन गेलो. तांकां सावंतवाडी करपाक जाय आशिल्लें. कारवारच्यान कोण तरी येवन त्या डिटेल्स घेवन गेले, कारण हे बेंगलोराक आसा असलें फावंटेन. म्हणजे अशे खुबशे प्रोजेक्ट हांवें, पूण हांव ते प्रोजेक्ट जाले म्हणून हांव सॅटिस्फायड असो ना. म्हजें म्हणणें कितें की बारीक लोकांक हातभार लावपाक जाय, तांचें जिवन सुदारपाक. खरें आमदाराचो रोल कितें आसता? इन्फ्रास्ट्रक्चर इज वन थिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चरान जायत सिटी भितर, पूण इन्फ्रास्ट्रक्चरा बरोबर आमी म्हणटा की हॅपिनेस इंडेक्स पळय आसता, तो कसो डिसायड करता? तो गरीब लोकांक जज करून डिसायड करता. गरीब लोकांचे बाबा कितें बरें जाता काय ना हातूंतल्यान ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी, स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी सगळे आमी पावोवपाचो प्रयत्न केलो. बेसीक एम्युनिटीज, उदक, लायट, हे कोणाक सगळ्यांक पावता. सिवरेज, म्हणजे मोती दोंगराचे सारक्या जाग्यार सुद्दां हांवें तांचे गरीब ते तांच्या भुरग्यांक शिक्षण मेळचें म्हणून हांवें थंय स्कूल बिल्डींग बांदली. आनी म्हाका आनंद जालो ज्या दिसा एका भुरग्यान सांगलें की आपूण चौगुले कॉलेजीन एसिस्टंट लेक्चरर म्हणून लागला, पूण आपूण त्याच स्कुलांत शिकिलो म्हणून. मोतीवालोच भुरगो. इट इज रियली म्हाका अशें दिसलें की खरेंच कितें जावं, एक तरी भुरगो, नाल्यार नॉर्मली कशें आसता ते भुरगे शिकना न्ही, SSC जावन मागीर ते कामां वता आनी कितें वता. म्हणजे अशी कामां हांवें सगळे क्षेत्रांत कामां. हे आशिल्ले दिगंबर कामत. आनी दिगंबर कामत म्हणटा तशें दिगंबर कामत 8 वेळा मडगांवांतल्यान जिखून आयल्यात. आनीक मेन म्हणटा ते हो एक गोंयांतलो विक्रम आसतलो की इतले 8 वेळा केन्ना जिखून. आनी एकादे दिगंबराचेर लोक शीण काडटातूय आसतले, ना अशें न्ही, पूण एक दिगंबर कामत म्हणटात ते तशें की तांकां अजुनूय मडगांवकारांनी तांकां अंतर दिवंक ना. आनीक शीण काडूनय बी तांचे भितर एक बी आसा की दिगंबर कामत आमचो हो समज मडगांवकारां मदें आसा आनी ते कोण नाकारपाक शकचे ना. सो 27 आमची फुडली निवडणूक येतली तेन्ना दिगंबर कामत इलेक्शन लडयतले काय ना हे ते म्हणटात लोकांचेर आसा. पूण म्हाका दिसता की लोकां मदलो जो संबंद आसा ताजेरूच दिगंबर कामतीचे सगळो हे राजकारण आसा. आनी हाजे फुडें तशेंच उरतलो हे तांगेले सभाग. बाबा तुमकां थँक्यू देव बरें करूं. आनी देव बरें करूं. आनीक आमचे जे सगळे पळयतात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.